जय बोले। आप कहाँ जा रहे हैं? हम अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं। कहाँ से आए? अहमदाबाद से, गुजरात से। अब अभी कितना टाइम पे आप खड़े हैं जैसे लाइन अभी को? 1 घंटे से खड़े हैं सर लाइन में। अभी जा रहा है हाँ, अमरनाथ जा को। रहा है, आधे घंटे से लाइन शुरू हो गई। भाई आप कहाँ से आए? भरतपुर, राजस्थान। राजस्थान से। कभी आया? फर्स्ट टाइम। अभी कहाँ जा रहा है? बाबा के पास। अमरनाथ बाबा बर्फानी। कितना बजे पहुँच जाएंगे? 1 बजे के आसपास। अच्छा, कितना लोग आए राजस्थान से? 12 लोग। थैंक यू। जय बोले। 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 जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शंभो। कहाँ से आया? फरीदाबाद, हरियाणा। अच्छा, कभी आया था इधर? कल रात को आ गए थे जी। आपके साथ कितना? मेरे साथ 25 बंदे हैं मेरे साथी। अच्छा अच्छा, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, हर साल। मेरे को आज 8वां साल है। हाँ। मेरे साथियों को 27 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। अच्छा ये कृपा है भोलेनाथ की। अच्छा, जय बोले। जय भोलेनाथ। भगवान जय बोले। जय बोले। जय बोले। जय बोले की। जय बोले की। जय बोले। जय बोले। राती बरोबर 2 वरांचे सान या अमरनाथ बाबाचें दर्शन घेवपाक गोंयकार तर भायर सरला. बरोबर समज देशांतले येयले सगळे लोक भायर सरले. प्रत्येकाच्या मनान एकच भावना आसा, आपूण बाबा अमरनाथ भोले महादेवाचें दर्शन घेतलो. ह्या एकच दर्शनाच्या आशेपोटी हे लोक भिजत भर पावसान भर राती रातच्या 1:30-2 अशे हजारांनी लायन हांगासर लागले आसा. गोंयकार भाव तर आसातच, पूण देशांतले जाणटे नेणटे हे सगळे लोक आसात. बरोबर 1 वरात जाल्ली आसा. ह्या 1 वराचेर सकाळच्या 10 मेरेन ही लायन चलतली. कोणाच्यात उजवाड खंयच ना. सगळे कडेन पावस पडला, काळोख पडला, तरी लोकांक कसली भंय ना. लोक फक्त दर्शन आनी दर्शन बाबा भोलेनाथाचें दर्शनच घेवपाक मनाक एकच विचारधान आसात, बाबा भोलेनाथ की. जोर से हर महादेव। बम बम। हर हर महादेव। बोले आप कहाँ से आए हैं? बोरसद से। गुजरात। हाँ, गुजरात से। कितने लोग आए हैं? 98 2 लग्जरी। कभी आया? 2 दिन हो गए। 2 दिन आया. अभी बाबा का दर्शन हो जाएगा. हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। थोड़ा भारी है. भारी। हाँ, बढ़िया है। बोले बम बम. संगरूर, पंजाब। पंजाब से हाँ जी। कितने लोग आए हम 6-7 लोग हैं। बाबा के दर्शन के लिए? हाँ जी। अभी लाइन में कभी से खड़ा हो? 4 बजे से 4 बजे। सुबह 4 बजे से. हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। हाँ. बढ़िया, मतलब कि- बाबा का दर्शन करेंगे. हाँ जी, पहली बारी। बम 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 साइड में चलो, साइड में चलो। बम बम. आप कहाँ से आए? मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ। हाँ, बाबा का दर्शन. बाबा का दर्शन कभी लाइन में खड़े थे रात को? मैं लगा हूँ 4 बजे से। 4 बजे से. कितने लोग आए थे? मैं 6 लोग हैं। अच्छा, हर हर महादेव. हर हर महादेव। हर हर महादेव. और जोर से हर 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 बम 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 बम. बोले बोले आप कहाँ से आए हैं?
हाँ सीहोर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश कभी आए थे जी कभी कभी आया आप लोग इधर तीसरा राउंड है ये तीसरा राउंड अभी कैसा लगता है अभी तो बारिश हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आज बाबा का दर्शन करेंगे बम 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 जय बोले आप म्हाका एक सांग तुका खंयच्यान आयला आमी गोंयच्यान आयिल्ले आसा आमी 25 यात्री आमच्या गुरूच्या मार्गदर्शनान आमी हांगा पावल्ले आसा तर आमी बलताल बेस कॅम्पाच्यान उलयता हांगासरल्यान अमरनाथजी यात्राचो एक रूट सुरू जाता बलताल बेस कॅम्पाच्या साकून तील अमरनाथजी होली केवा पर्यंत 14 किलोमिटराचो ट्रॅक आसा आनी हो ट्रॅक इतलो खडतर आसा की जर पावस पडलो जाल्यार लँडस्लायड जाता गरम वत पडले जाल्यार धूळ येता आणि हे तिनू तरेचे आणि थंडी पडली जाल्यार कुठे थंडी जाता हे तिनू क्लायमेट आमकां एकाच दिसा आमकां काल पळोवंक मेळ्ळे पण इतले हायटीचे सुद्दां लोकांक जर ऑक्सिजनाचो त्रास जालो जाल्यार लोक एकाच भावनेन एकाच बाबा अमरनाथजीच्या यात्रा आणि बाबा अमरनाथ पळोवपाक ते होलिकेवान जाणटे जावं नेणटे जावं सगळे आपल्या श्रद्धेन थंय चलता ऑक्सिजन कमी जालें जाल्यार आमचे मिलिटरीचे भाव आसा ते आमकां राखता लँडस्लायड जालो जाल्यार MRTचे आमचे BROचे लोक आसा ते आमची काळजी घेता फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आसता हांगासर जांकां ऑक्सिजन कमी जालें जाल्यार रोखडे आनी ह्या फावटी सुविधा इतली बरी आसा की काल सोमारच्या दिसा एटलीस्ट 20-30 हजार काल भाविक पावलेले आशिल्ले आणि त्यांचे मॅनेजमेंट इतले सुरळीत प्रमाणे जाले की चेरंगी जावपाचो स्टॅम्पेड जावपाचो खूप चान्सीस आशिल्ले पण तशें कांयच जावंक दिलें ना आनी तांकां लागून हांव आर्मीचे आभार मानता वेवस्था सामकी बरी आसा पण तुमी हांगा पळयल्लें आसा लोक जेन्ना येता हांगासर तो कितलोय रीच जावं तो कितलो पुवर जावं हांगा रावता आमी टेंटांनी आनी कितले कश्ट पडू बेजीक गोष्टीन पण कोणूच काय कंप्लेन करना कित्याक सगळ्यांचो एकूच ध्येय आसता आनी तो म्हणजे श्री बाबा अमरनाथजीची यात्रा पळोवपाक श्री बाबा अमरनाथाचे ते लिंग ते मॅजिकल लिंग पळोवपाक आनी हे करून काल आमी आमची यात्रा पूर्ण केली आनी हे जे भाविक जे रावल्ले आसा लायनींग आयज सकाळच्यान दोना पासून पावस पडटा पण कोण कंप्लेन करना हांगासर आयज 2:00च्यान जे लोक लायनींग रावल्ले आसा ते आतां 5:30 जाल्ली आसा हजारोचे नागरीक ऑलरेडी भितर गेल्ले आसा पावसान रावन भिजोन टेम्परेचर 8 डिग्री आसा पण भिजोन चिंब भिजोन सुद्दां कोण कंप्लेन करना कित्याक एकूच ध्येय श्री बाबा अमरनाथजीची दर्शन बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले हर हर महादेव हर 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 बम 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 हर 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 बम 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 बम
आसा गोंयच्यान आयला आमची टीम गोंयच्यान टीम आयिल्ली आसा सगळे 25 लोक आसा टिमी बरोबर आनीक हांव सेकंड टायम अमरनाथ यात्रेक सेकंड टायम आयिल्लो आसा आनीक आमचो अनुभव गेल्ले त्या एका हांगा यात्रेक येयल्ले तेन्ना इतली हे सुविधा नासल्यो पूण आतां खूब इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा ह्या अमरनाथ यात्रेक आनी आमी जी टीम आयिल्ली तांकां दर्शन करपाक जावं बाकीचे सगळे सुविधा हांगा ज्यो आमच्यो मिलिटरी आसा CRPF जावं बाकीचे सगळे भरपूर सपोर्ट करता लोकांक जेणे करून बरी भेट मेळची म्हणून आमकां भरपूरशी हे केल्ली आसा सुविधा दिल्ली आसा तशेंच हांगा जे लोक आयिल्ले आसा भक्त येयल्ले आसता तांकां हांगा भंडारा जे सगळे पंजाब हरियाणा ह्या लोकांनी सगळे भंडारा लायिल्ले आसा तुमकां VIP ट्रिटमेंट दितात जे करून तुमची आमकां पळय जे अन्न प्रोवायड करता जावं बाकीची च्या जावं सगळे तरेचे हे हांगा उपलब्ध आहा फ्री कोणाकच कसलो त्रास जायना आमकां कडतल प्रवास करून ह्या हेजेर वयचें पडटा तरी आसतना आमकां जेन्ना त्या गुफे कडेन पावता तेन्ना आमी म्हाका दिसता सगळे विसरून आमी त्या हेजेन गुफेन वचून आमी त्या बर्फांनी बाबाचें दर्शन घेता आनी दर्शन घेवन आमी इतली हे जाल्ले आसा आज प्रसन्नता येयल्ली आसा सगळे लोकांक सगळे आमचे भितर आसा तितले लोक आयज बरे उत्साही आनी बरे हितून आमी ही यात्रा कंप्लीट केल्ली आसा अमरनाथ वचपाची खूब इच्छा आशिल्ली ती ह्या वर्सा पूर्ण जाली आनी आमकां इतले वाटेर वतना सगळ्यांनी इतली थंय जय भोले जे पळय अमरनाथ येतात तांकां सामकें ते देवा समान लेखतात आनी जय भोले करून सगळ्यांचो येवकार बरें करतात सगळे कडेन लंगर फ्री आसता सगळे लोकांक आमी इतलें सामान घेवन गेल्लीं खावपाक करपाक पूण तें आमकां कांयच उपयोगा व्हडलें पडलें ना आमचें सामान आमकां काडपाकूच पडलें ना इतलें तें सगळे कडेन आमकां दूद हें इतलें वेवस्थीत करून आमी अमरनाथ वचून आमकां दर्शन घेतलें बरे भशेन लंगर आसतात आनी दर्शन बरें घेवन आमी थंयच्यान दुसरे कडेन अमरनाथ जालें अमरनाथ साकून आमी वैष्णोदेवी गेली वैष्णोदेवी वचून आमी हांगा शिवखोरी गेली शिवखोरी तर तें एकदम हेवन सगळें आमकां ब्रह्मांड थंय एका जागेक सगळें ब्रह्मांड दिश्टी पडटा वैष्णोदेवीचें आमकां दर्शन बरें जालें भैरवनाथ गेली पण सगळो टूर आमचो इतलो बरो जालो कितेंच आमकां खंयच आमकां त्रास जाले ना आनी आमचे बरोबर जे ग्रुप्स आहात आमी सगळे गोंयकार आमी एकदम बरोबर गेल्ले सगळे गोंयकार एकदम एकमेकाक हात दिवन एकमेकाक हेल्प करून थंय पावस पडलो इतलो लोक हजारांनी लोक येतात हजारांनी कितें लाखांनी लोक येतात आनी मातशी एक सेकंद अशें मान वळयलें म्हणसर फुडलो मनीस खंय वता तो दिसना कळना इतलें तें घुसपू जाता पूण आमच्या ग्रुपान आमकां एकमेकाक सांबाळून आनी फाटल्यान पळोवन एकमेकाक सांबाळून हात दिवन आमी सगळो टूर इतलो बरो केलो वेवस्थीत आनी सामकी आमी एक अद्भुत आनंद हो सांगूं येना हो भितरलो आनंद सारको तो आमकां बरो मेळ्ळो आनी बरें आमचें सगळें दर्शन वेवस्थीत जालें जय भोले सगळें बरें जालें तुजें नांव सांगलां तुवें हांव दुर्गा अग्नी खंय रावता मडगांव आनंद बळे हांव मेन कुंडे आमचे बरोबरी रावता आमी 2 तारीख यात्रा स्टार्ट केली यात्रा स्टार्ट आमी मडगांवच्यान गेले मडगांवच्यान दिल्ली पावले दिल्लीच्यान मागीर आमी दिल्लीच्यान ट्रेन चेंज केली आनी उधमपूर पावले उधमपुरांसून मागीर आमी श्रीनगर गेले श्रीनगर थंय आमी रावले आनी आमी डायरेक्ट हेतर गेले आमी भोले बाबा कडेन थंयसर वयताना आमी टेंटान रावले ते रातचे आनी सकाळी आमी आमची यात्रा स्टार्ट केली जवळ जवळ 14 वरां लागली पूण आमी ते दिसा कितें केलें फर्स्ट टायम आमी घोड्याचेर गेले जेन्ना आमी सकयल पावले तेन्ना ऑक्सिजन लेवल मातसो कमी जाता ही यात्रेकरांनी सगळ्यांनी मातसो एक हें घेवपाचें आनी वयताना मेन म्हणजे कितें म्हाका अनुभव येयलो की तुमी जर कापूर घेवन वतात जाल्यार तुमी जर नाकर घेतले तर ऑक्सिजन लेवल तुमचें येना तुमकां कांयच प्रॉब्लेम जायना आनी थंयच्यान गेल्या उपरांत जें दर्शन अशें सुरळीत जाता पूण कांयच ना म्हणजे रश ना कांय ना तुमकां सरळ दर्शन मेळटा आनी थंय गेल्या उपरांत तुमकां टोटल एनवायरमेंट चेंज जाता
आणि तसो आमच्या बरोबर जो ग्रूप आसलो जवळ 33 आमी आसले आमचे भावीक सगळे 33 भावीक जेन्ना आमी थंय सगळे पावले एकी कडेन तेन्ना आमी परत आमी रिटर्न येवपाक लागले आमी रिटर्न येयले परत आमी सांजचे जवळ जवळ 8 पावले 8 आमी टेंटान ते दिसा रावले आनी ते दिसा रावल्या उपरांत दुसरे दिसा आमी सकाळी परत हांगा आयले महावैष्णवी थंयच्यान आमी अशें थारायलें की ही आमी पैदल करतले यात्रा आनी आमी सकाळी रातचे 4 स्टार्ट केले ते जवळ जवळ आमी थंय 11:30 पावले थंय पावल्या उपरांत इतली रश जाल्ली थंय आनी रश पावना फुडें आमी मदींच असो पावस पडलो थंय आनी येता थंय फुडें मातशें लोकांक स्टॉप केलें तेंच्यांनी लायनीक लागून पूण आमी सुरळीत थंयसून गेले थंयसून ती यात्रा बरी जाली म्हाका एक अनुभव येयलो की हांव 2 गुफा आहा भितर त्या 2 गुफान गेलो ते पळोवपाक इतले पयसून येयला म्हणून पळोवपाक थंयच्यान मागीर आमी भोलेनाथा कडेन गेले तशेंच पैदल यात्रा फूल जाली आनी फूल थंय दर्शन बरें जालें सगळ्यांचो ग्रूप सगळो आलो ग्रूप एक आसलो आनी थंयच्यान आमी रिटर्न मागीर रातचे जवळ जवळ 12 पावले आनी ही पैदल यात्रा म्हणजे सक्सेसफूल जाली की एक यात्रा तरी अशी जावपाक जाय की पैदल जावपाक जाय आनी हे जवळ जवळ आमी ते दिसात टोटल म्हाका दिसता आमी एक 10-20-25 किलोमिटर कवर केल्लेले आहा आनी ह्या ग्रुपाक एक अनुभव येयलो की म्हाका आनी एक सांगपाचें म्हणजे कितें आहा एक्चुली म्हाजो मोबायल आसलो मोबायलाचेर हांव जेन्ना दिल्ली पावलो तो ऑटोमॅटीक म्हाजो एक स्टेटस चेंज जालो आनी जो आमचो महादेव आहा आमचो ग्राम देवता पुण्याचो तो तेजो फोटो येयलो आनी तो फोटो कसो येयलो जो आमी सोमार करता आनी देवा फुलां बी सजयता तो फोटो चेंज जालो हे एक अनुभव येयलो म्हाका सारको आनी ही हांव लोकांक सगळ्यांक हें करता की तुमी बी एक लायफान एकदां ही अमरनाथ यात्रा वचपाचें तुमी आनी तुमचो अनुभव घेवपाचो आनी दुसऱ्यांकूय प्रोत्साहन करपाचें थँक्यू म्हजें नांव शांताराम हांव केपेंच्यान येयल्लो पूण आमच्या ग्रुपा बरोबर हांव अमरनाथाक गेलो पयलीं एक फावटी गेल्लो पूण म्हाका इच्छा जाली परत देवाचें दर्शन घेवपा खातीर कित्याक म्हाका थिंगा ती देवाची हे पळयतना अमरनाथाची जी गुफा पळयतना म्हाका परत प्रसन्न जावपा खातीर परत वचोन दितलें म्हणून हांवें इच्छा केली आनी परत त्या अमरनाथा दर्शनाक वचोन म्हाज्या मनाक विचार धरून आनी म्हाज्या मनाक इच्छा धरून हांव पूर्ण करून अमरनाथा दर्शन केलो पूण थिंगा त्या लोकांचे जी सेवा आसा ती म्हाका अत्यंत मनशाक जो पळय ते मान दिता ते देवा प्रमाणे मान दिता आनी असो मान जो आमकां खंयच मेळना पूण ह्या अमरनाथाक ज्या लोकांनी पळय ज्या वैद्य लोकांक सेवा जाता ती परमेश्वरा बरोबर सेवा जाता आनी त्या प्रमाणे आमकां हो रेस्पेक्ट मेळटा त्या रेस्पेक्टा प्रमाणे ती वचोन म्हाका दिसता आनी त्या प्रमाणे ही आमची बरे भशेन ही सगळें अमरनाथ दर्शन आमचें बरे भशेन जालें तशें वैष्णो देवीचें दर्शन जालें आनी तें वैष्णो दर्शन घेतना खूब अडखळी येयल्यो खूब त्रास जाले पूण तरी पूण आमी देवीच्या नांवान देवीचें दर्शन घेवन गुफेक वचून आमी दर्शन केलें देवूळ दर्शन घेवन येयलें तशेंच आमी काळभैरवाचें दर्शन घेतलें ते घेवन आमी परत चलोन आमी येवन परत आमी शिवकोडीचें दर्शन केलें शिवकोडीचें दर्शन घेतना पयलीं वर्सा म्हाका कांय खबर नासलेली पूण ह्या वर्साक ज्या त्या दर्शनाक गेल्ले कडेन म्हाका जे पळय जें दिसलां जें देवस्थान पळय जें ब्रह्मांड पळय आसा तें 33 कोटी देवाचें पळय जें देवस्थान आसा तें त्या गुफे भितर आसा आनी हें सांगूंक शकता इतली हे देवाचें दर्शन घेवप हें आमचें पुण्य आसा आनी अशें पुण्य मेळटा जाल्यार मनशाचें आयुश्य सगळें बरें जाता आनी त्या देवाच्या विश्वासाचेर आमचें आयुश्य समाधानी उरतलें आनी इतली इच्छा म्हाजी पूर्ण जाली इतलेंच म्हाजें सांगून म्हाजें आभार करता आनी जय भोलेनाथ नमस्कार गोंयचे बरेच महादेवाचे भक्त अमरनाथाचे भक्त गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान 28 जुनाक हिमालयाच्या काश्मीरांतल्या पहलगाम आनी बाल्टान ह्या भागांतल्यान भम भम बोलेच्या अमरनाथ यात्रेक गेले बरोबर 5 तारखेक ते थंय वेगवेगळ्या असल्या तंबूंनी ते रावले हजारो भाविक फक्त भम भम बोलेच्या आशिर्वादा खातीर प्रत्यक्ष महादेवाचें बर्फाचें दर्शन घेवपा खातीर देशांतल्या आनी देशांतल्या भायल्यान सुद्दां लाखो भाविक त्या जाग्यार बसतात कड्याक्याची थंडी आसली सबंद थंड सगळे भाविक तंबूंनी रावतले अशाच 5 तारखेच्या रातीक बरोबर 2 वरांचेर गोंयचे जवळ जवळ 100 नागरीक 100 भाविक अमरनाथाचे भाविक हे बाल्टान सावन अमरनाथाच्या प्रत्यक्ष गुफे कडेन वाटचाल करपा खातीर घोड्यावयल्यान वचपा लागले एक सायडीक पावस पडटालो खंय तरी थंडीचो वारो येतालो अशा ह्या कठीण परिस्थितींत भम भम बोलेच्या ह्या भाविकांनी वाटचाल केली वाटेंत बरेचशे भंडार मेळटाले त्या भंडारांतले जे सेवेकरी आसले ते
सबंद देशांतल्या विदेशांतल्या येणाऱ्या भाविकांक पांय पडटले. बम बम भोले भोले भोलेनाथ, तुम इधर आओ खाना खाओ, अशें अनेक तरेचे खावपाक ह्या भंडारा भितर आसले. सबंद देशांत जे जे अमृत अशें जेवण जें मेळटा तें जेवण ह्या भोले म्हणजे प्रत्यक्ष अमरनाथाच्या भेटीक येणाऱ्या ह्या भाविकांक, त्या भंडारान रावणारे लोक अक्षरशः देवाचे सेवेकरी मानताले. आनी तांकां सबंद जाय ते अन्न, जाय ते च्या, सगळे तरेचे जे लागता, तापिल्लें उदक, गरम उदक तांकां न्हावपाक जाय जाल्यार ती सुद्दां वेवस्था अशें करपी हे शंकराचे सेवेकरी खंय तरी मन धादोस जाताले. बरोबर 2 वरांचेर चल्ले हे गोंयच्यान जे सल्ले सेवेकरी असले, जे भावीक असले, ते बरोबर दुसऱ्या दिसाक सकाळच्या 11, 11:30 दरमजल करीत बरोबर 12:30 वरांचेर म्हणजे रातच्या 2 जे 5 तारखेच्या 8च्या 2 जे भायर सरले ते बरोबर 6 तारखेक 2 वरां गोंयच्या ह्या जवळ 100-150 लोक जो कोण आयिल्लो, म्हापशेसान आयिल्लो, काणकोणसान आयिल्लो, पेडणेसान आयिल्लो, गोंयच्या प्रत्येक भागांतल्यान वेगळ्या माध्यमांतल्यान म्हणजे वेगळे जे पळय शंकराचे भक्त असले ते सगळे लोक, सगळे भावीक ह्या जाग्यार आयले आनी तांणी प्रत्यक्ष गोंयच्या ह्या शंकराच्या भक्तांक बाबा बर्फानीचें दर्शन जवळ फक्त 1 फुटाचें त्या दिसा मेळ्ळें. 7 तारखेक तें पूर्णपणे लीन जालें, म्हणजे बर्फ वितळत आसलो, लिंग हें वितळत आसलें. हाका लागून गोंयच्या जे भावीक गेल्ले त्या भाविकांक 1 फुटाचें दर्शन बाबा बर्फानीचें जालें. गोंयचो किंवा देशांतलो विदेशांतलो लोक बाबा बर्फानीचें दर्शन पळोवन अतिशय कश्ट करत गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान, देशाच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान आयल्या लोकांनी जेन्ना ते बाबाच्या फुड्यान नतमस्तक जाले तेन्ना तांणी काडले कश्ट, तांणी काडले सबंद तांची आंगा भितर जो त्रास जालो तो त्रास खंय तरी ना जालो आनी भम बम बोले हर हर महादेव अशें म्हणत ह्या महादेवाच्या भक्तांनी बाबा बर्फानी की जय म्हणत दर्शन घेतलें आनी परत येवपाच्या वाटेर लागले. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार.